बेलपार न्हंय देगेर उदका शिंपणावळ खात्या वरवीं पंप स्टेशन उबारपाचें काम नेटान चालू आसा। हें बांदकाम बेकायदेशीर आसल्याचो दावो करिनासतना पंचायतीन संबंदीत खात्याक काम बंद दवरपाची नोटीस धाडली। दुसरे वाटेन विधानसभेचे वेंचणुके पयलीं ह्या बांदकामाचो शुभारंभ सरपंच रमेश पालयेंकार हाचे हाजेरींत उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकार हाचे हस्तुकीं जाल्लो। आतां तेच सरपंच हे बांदकाम बेकायदेशीर थारोवन बंद करपा खातीर नोटीस धाडटा। शेनवारा मेरेन हे बांदकाम जर बंद उडोवंक ना जाल्यार हाचे आड धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी मोपा पंचक्रोशी पिडीत जनसंघटनेन दिली। आज 16 तारीख आमी लेटर दिल्ले पंचायतीक आणि पंचायतीन स्टॉप नोटीस काढून हे जे बैलपार बंधाऱ्याचे काम जे पंप हाऊसाचे काम ते वर कॅनलाक उदक भरपाचे जे काम तेंचे चालू आहा ते काम जोरात तेंचे चालू आहा। आमी नोटीस दिल्या उपरांत आणि ते दीस रात करीत आहात। आयज आमच्या उदकाचो तेणी आमकां फुडें ते उदक पावतले काय ना हेचो विचार करिनासतना आमकां विश्वासात न घेता आसतना तेंच्यांनी हे काम चालू केल्ले आहा। आयज अंधाधुंदी करीत आहात हे एअरपोर्टाक लागून विमानतळाक लागून आणि हे कॅसिनोक लागून हे आमचेर अत्याचार करतात। हे मातर अत्याचार करतात तेका लागून आयज आमी वगीर रावपाना। आयज आमी हांगा ठाम मारून बसतले की हे जर काम बंद जायना जाल्यार हांगाच बसून रावतले असो निश्चय केलो। सपोज हे 2-3 वाजे पर्यंत जर चालू जावंक ना जाल्यार आमी पंचायतीत वचून बसतले आणि ते सरपंच बी येयलो जाल्यार बरें आहा, ना जाल्यार आतां वचून आमी पंचायतीत बसतले हे मात्र निश्चित।